सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय देव. आनी माई मोगाचो येवकारी आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता. आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आपल्या सगळ्या वावरा पासत देवाक दिनवासून ही मिसाची भेट भेटयता. तांचे बरोबर आमी सगळीं देवाक दिनवासूया. आमचोय जण एकल्याचो वावर देवाच्या हातान घालुया. आयज तशेंच आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया सिस्टर मेजिया मिनेझीस तिचे पासत आमी मागताले हांव. आयज तिचो जल्माचो दीस. देवान तिका पेकोवणेचो हात लावंक तिचे पासत मागुया. हे सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत आमी मागुया. देवान तांकां सगळ्यांक पेकोवणेचो हात लावंक मागुया. अफगानिस्तानान जें कितें चल्लेलें आसा थंयसर शांती हाड म्हूण मागुया. लोकां पासत मागुया. आमच्या देशा पासतूय मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया. आमच्या पोरजे पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत जायतें वायट आयकूंक येयत आसा. भोव करून चेडवां बाबतीन बायलां बाबतीन आमकां जायतें वायट आयकूंक येयत आसा. देवाच्या हातान हें सगळें घालुया आनी तें सुटावें कोर आनी आमकां सुरक्षा दी म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज साद्या काळाचो 22वो आयतार आनी आमच्या सेवा धर्माचो विशय हो. सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. जो कोण देवाचो उलो आयकता, समजून घेता आनी जिवितान पाळटा तो जिवितान बरेपण जोडटा. देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी आमच्या जिवीत मानून हाडटल्यांत तेन्ना जरूर आमी देवा मुखार मानवलोली जातलीं. देवाच्या उतराक मान दिवपी आनी ते जिवितान पाळपी मनीस बरी फळां उत्पन्न करता. ओगेपणांतल्यान देवाचो ताळो आयकूंक घेवंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत आकारूंक हाडूंक आमकां जण एकल्याक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. हो आयचो विशय. आयकप गरजेचें, समजून घेवप गरजेचें आनी आयकून समजून तें आमच्या जिवितांत सांबाळप गरजेचें. पूण जायते फावटी अशें करूंक आमी चुकल्या. देखून हे मिसाचे सुरवातीक देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव तुमकां आयज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां. तांकां चतरायेन चीत दियात आनी ती सांबाळात. सोम्या जेजू, तुज्यो आज्ञा आनी कायदे नाकारून आमी आमच्या वाद्याचीं जाल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. क्रिस्ता जेजू, तुजें उतर जिवितान पाळूंक आनी फळां उत्पन्न करूंक आमी पाटी सरल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर. मनशा भायल्यान कितेंच तांचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. सोम्या जेजू, आमचें जिवीत वायटान भरून तुजे सरशिल्लीं आमी पयस गेल्यान आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. Amen.
प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजी तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. पयलें वाचप. हांव तुमच्या लागीं उलयतां त्या उतरांक आनीक कांयच चडोय नाकात. सर्वेस्पराचे कायदे सांबाळात. दुसरे सुमृतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायेला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सोवेस्पूर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता ते देश तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां. तांकां चोत्रायेन चीत दियात आनी ती सांबाळात. म्हज्या उतराक तुमी कांय चडोय नाकात वो उणें करी नाकात, पूण हांव तुमकां घालता त्या सोरेस्परात तुमच्या देवाच्या कायद्यांत पाळो दियात. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या कायद्याची खबर आयकून ती म्हणटली, खरेंच ह्या व्हडत्या राष्ट्रा भाशेन दुसऱ्या खंयच्याच परजेक इतली जाणवाय आनी शाणेपण ना. आनी खरेंच आमी उलो मारता तितले फावटी सर्वेस्वर आमचे देव आमकां लागीं आसा ते भाशेन आनीक खंयच्याय व्हडल्या राष्ट्राचे देव तांकां लागीं आसतीत. आयज तुमकां दिता ते सुमूर्ती असले कायदे आनी न्हय खंयच्या व्हडल्या राष्ट्रांत आसतीत. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्परा तुज्या तोंबूंत बिराड करूंक कोणाक मेळत. सर्वेस्परा तुज्या तोंबूंत बिराड करूंक कोणाक मेळत. सर्वेस्परा तुज्या तोंबूंत बिराड करूंक कोणाक मेळत. चुकी विणे भोंवता नियानी तीन चलता काळजांतां सोत उलोयता. आपले जिबेन फेल्याचेर बोगलांता घालिना असल्याच मनशाक. सर्वेस्परा तुज्या तोंबूंत बिराड करूंक कोणाक मेळत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोणसाणां घालिना. खोट्या नोश्ट्या मनशांक खांटालता, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता. असल्याच मनशाक. सर्वेस्परा तुज्या तोंबूंत बिराड करूंक कोणाक मेळत. उश्णें दिता वाडगेना, लोन्स खावंक कबूल ना. निरोप रोद्याक वायट करिना असल्याच मनशाक.
जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाळ सर्वेस्परा तुझ्या तोंबून बिराड करून कोणाक मेळो. बागयोन जाकोबान बरयलोले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगळें बरें देणें आनी सगळें सोपून दान वयर थान येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता. ताचें सोवें कसलेंच बदलप ना, न्हय म्हूण बदलपाची सावळी पर्यान ना. आपल्या रोशना भितर आमी मालगोडी कोशी जावंक आपले उदार कुशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यांत. तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारोन दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका खालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. देवा मुखार नितळ आनी निश्कळोंक भोक्तीपण म्हणल्यार हें: अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी खोतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो सारको नितळ निर्मळ रावंक. देवाचें उतर हें देवाचें उद्गार. उद्गार. आपल्या रोशना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार कुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केलीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. मार्गो पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिसेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुजाल्याक धांवन येवन जेजू सरशी एकठवले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेळ्या हातांनी म्हणके हात धुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयले. फारिसेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्ल्यांचे चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात धुल्या शिवाय जेवनात आनी तिट्यार तावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसनात. आनी सोबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पात्रां, कळशे आनी कांशाचीं आयदनां धुवप. म्हणटूच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात?
आनी मेळ्या हातांनी कित्याक जेवता खातात. पूण ताणें परतीपाडून तांकां सांगलें, इजायासान तुमां दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर बरोवन आसा, ही पोरजां म्हाका ओंटांनी वाखाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशें शिकोवन ती म्हजी पलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात तांणी आयकुचें. भितर तावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें वायट चिंतना, पोजोडपण, चोरयो, खून, पर्दुवार, आपस्वाट, खोटेपण, फोटकीरपण, कामचार, निड्डुकाय, चाडयो, गर्व, मुर्खेपण. ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितर तावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान्ये सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. हो आयचो विशय. भयणीनो, ह्या विशयाचेर म्हजो नियाळ करता आसतना सिमनारींत आसतना आमचो एक आत्मीक गुरू जें कितें सांगतालो तें म्हाका उगडास आयलो. तो म्हणटालो, तुमी सिमनारिस्ट कशे दाव्या हातान तुमचें कागद आनी उजव्या हातान पवित्र पुस्तक. दाव्या हातान कागद न्यूजपेपर आनी उजव्या हातान पवित्र पुस्तक बायबल. ही उतरां आयकून आनी समजूंक ह्यो दोन वस्तू आमकां गरजेच्यो अशें तो म्हणटालो. कागद म्हणल्यार कितें? कागद म्हणल्यार हांव फकत आयज न्यूज पेपर दाखोवपाक सोदिना. कागद म्हणल्यार जें कितें आमी आयकता आयज जावं आमचे सोशल मिडियाचेर, न्यूज पेपरांचेर, टीव्हीचेर, वो रस्त्याचेर जे एडवर्टिजमेंट घातलेले आसात, वो लोक उलयता, वो कोण भाशणां करता, हें सगळें आयकप. मनशाचें संवसारांतलें आयकप. हें आयकप बरें, कित्याक कान दिल्ले आसात आमकां. कान आसलेल्यांनी आयकुचें. पूण तें आयकून बरे भाशेन तें समजूंक तातूंत कितल्यो फोटी आसात, कितलें सोत आसा, कोण आमकां नाडूंक सोदता, कोण आमकां बरें दिवंक सोदता, कोण आमचो फायदो काडूंक सोदता, वो कोण बदल हाडूंक सोदता, हें समजूंक एकदम गरजेचें. आनी हें कागद जरी तर समजतलो जाल्यार हें पुस्तक, पवित्र पुस्तक एकदम गरजेचें अशें आमचो आत्मीक गुरू म्हणटालो. भाव भयणीनो, हांव दर दिसाक कुट्टाळे कॉलेजींत तावन घरा येता तेन्ना वाटेर जायते एडवर्टिजमेंट दिसतात. खेरीत भाशेन सांकवाळे तुमी थंयसर जायते फावटी पळयलां आसतलें. भितर सांकवाळे भितर सरता आसतनाच दोन व्हडले एडवर्टिजमेंट आसले. एक 24 hours फ्री इलेक्ट्रिसिटी आनी ताचे कुशीक फ्री वॅक्सिनेशन. पळयलां तुमी? उगडास आहा. एक आजून आसा फ्री वॅक्सिनेशन म्हणटा तो आजून आसा. फ्री इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा तो थिंगासरलो काडलेलो आसा. पूण जितले फावटी ताचेर म्हजेर नदर पडटाली हांव हेंच चिंत्तालो, कितें समजपाचें हांगासर. सगळें फ्री 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 दिता म्हूण अकस्मात सांगपाकशे लागलेले आसात. तांचेर आमचे वडील आसात, तांचेय फोटो आसतात. एकाचेर ए पार्टीचो अधिकारी जो आसा ताचो फोटो, जाल्यार दुसऱ्या हाचेर आमचो मुखेलमंत्री आनी आमचो प्रधानमंत्री ताचो फोटो आसा. पूण दोनूय कडेन फ्री फ्री हें आसा. फ्री पडून हांव जाल्यार खुशाल जालो. फुकट मेळटा तें कित्याक सोडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता म्हजे भाशेन तुमी जायतीं जाणां खुशाल जाल्यान. फ्री
हें आमकां सगळें फ्री मेळटलें, जावं फ्री इलेक्ट्रिसिटी वो फ्री वॅक्सिनेशन, मागीर फ्री वॉटर आनीकूय कडेन ह्या दिसांनी जायतें फ्री येवपाचें आसा. एलिसांवां जावं पासून तरी तें येतलें. तें जाल्या उपरांत कितें जातलें ती दुसरी गजाल. फाटल्या वर्सांनी 5 वर्सांनी आनी एलिसांवां येवचे पयलीं आयकल्लें आनी आयज पासून कितें कितें घडून आयलां, कितले फ्री जॉब्स मेळ्ळ्यात तें आमकां सगल्यांक खबर आसा. पूण चिंतपाचो आनी नियाळपाचो तो मुद्दो हो, हें सगळें जें आमी आयकता पळयता सोशल मिडियाचेर, आमकां वॉट्सॅपाचेर, फेसबुकाचेर, ट्विटराचेर, इंस्टाग्रामाचेर ह्यो वस्तू आतां आयकत येवंक लागलेल्यो आसात. इतलें चड जाल्लें आसा, आयकूंक पासून जायते फावटी आमकां वेळ ना, त्यो वाचूंक पासून आमकां वेळ ना. पूण बॉम्बार्डमेंट ऑफ मिडिया, बॉम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज जायत आसा. तातूंतली जायती फेक न्यूज आनी थोडें सारकें आसा. तें कशे भाशेन समजोवपाचें, सारकें कितें, फेक कितें आनी खरें कितें, जाल्यार मुद्दो हो. हें सगळें जरी तर समजूंक आमी पवित्र पुस्तक उजार करिना जाल्यार आमकां कोणूय फटयतलो, आमी सांडटले. थोडे फावटी जांकां आमी वायट म्हणटा ते आमकां फटयतले, थोडे फावटी जांकां आमी बरें म्हणटा ते आमकां आपणाक जाय ते वाटेन वतले, जरी तर देवाचें उतर आमचे लागीं ना. आयची वाचपां भाव भयणीनो, हें आयकप आनी समजप आनी सांबाळप हाचे विशीं आमचें मन ओडटा. पयल्या वाचपान 2 समृद्धीच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां, मोइजेस देवा लागीं उलयता आनी मोइजेस देवा लागीं उलोवन कितें सांगता, आयक इस्रायेला, तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देस तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव आज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां. तांकां चोत्रायेन चीत दियात आनी ती सांबाळात. देव तुमकां दिता तो देस तुमी भोगूंक पावचे खातीर. जें कितें सांगलां तें बेस्तेंच न्हय, कारण आसा, हेतू आसा ताका सांगूंक. आनी जो हेतू देवाचो आसा म्हणजे हो देस जो देव तुमकां दिवंक सोदता तो जरी तर तुमकां मेळटलो जाल्यार हीं उतरां चोत्रायेन चीत दियात. ह्या उतरांक चोत्रायेन चीत दिवन ती समजात आनी ती सांबाळात, जिवितांत पाळात. आनी तेन्ना जो करार घडून येतलो, देवान अब्रामा लागीं पयलो करार केल्लो आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. मनीस आपल्या पातका वरवीं करार मोडटा, देव मोडिना. जशें दुसऱ्या वाचपान आमकां भाग्योन जाकोब उगडास करता, देव केन्नाच बदलना. आमी मनशां परतून बदलता. इतलें की आमी कितें विचून काडटा, सुबे माजार सांगता आनी मागीर बदलता. जे भाशेन पार्टी बदलप चालू आसता आमच्या गोंयांत जाल्लें आसा आनी आजून पासून तो मुद्दो आमच्या मनान फ्रेश आसा. आमी विचून काडलेले एके पाटीन ते उडकी मारून पावले दुसरे वाटेन. आतां एलिसांवां येता तेन्ना कडेन परतून आनीक उडयो मारपाचें जायतें चालू आसतलें. म्हणटूच बदलता मनीस, देव बदलना. आनी हो देव जो बदलना तो आमकां हें सगळें सांबाळूंक आपयता. आनी ही आज्ञा देवाची जरी तर आमी पाळली जाल्यार ती आमकां जिवीत दिवंक पावतली. पूण मनीस जेन्ना करार मोडटा तेन्ना देवाचें बरेपण जें आसा तें तो ओगडायता. जशें मोइजेसान सांगलेलें हें बरेपण तुमकां देव दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर. पूण मोइजेसा लागीं केल्लो करार मनशान आपल्या पातकान जेन्ना मोडलो तेन्ना तांकां खास्त पडली, तांकां गुलाम करून उडयले. पूण देव नव्यान करार करता. आतां 2 समृद्धीन हो करार आमकां मेळटा तो दुसरे फावटी. मोइजेसा लागीं देव करार करता आनी आपली विचून काडलेली परजा, इस्रायल परजा, तांकां हें सगळें भासायता. तुमच्याहून हुशार आनी कोण जावचो ना, तुमकां ह्या संवसारांत दमावन दवरपी कोण जावचो ना. आयज पासून इस्रायलाचे लोक खूब हुशार हें आमी जाणा. जायती हुशारकाय इस्रायल देशांतली येता. भाव भयणीनो, देवान जें कितें भासायलां तें हें आमकांय मेळटलें जाल्यार ही देवाची आज्ञा पाळूंक आमी गरज. आनी जशें भाग्योन जाकोब आमकां उगडास करता, देव जरी तर बदलना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणें चलप एकदम गरजेचें.
तें उतर समजून जें घेतलां तें आमच्या जिवितांत सांबाळूंक हें उतर सांबाळटा आसतना भाव भयणीनो आडखळी जायत्यो आसात. एक आडखळ म्हणल्यार ह्या संवसारांतलें उतर तें परतून परतून आमच्या कानाचेर सादयतात. आयज एडवर्टिजमेंट करपाची तरा पळयात. आयज आमकां सारकेंच बॉम्बार्ड केल्ले आसात. इतलें की आमकां फोटी सांगून 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 आनी त्यो फोटी आयकून 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 जायते फावटी जी फोट आसा तीच सोत म्हूण आमी मानपाक लागलेले आसा. आनी हे आमचे राजकारणी आसात ते जायतें करतात. आतां ह्या दिसांनी जायत्या जाणांच्यो सफायो येतल्यो म्हणजे गेल्ल्या 5 वर्सांनी आमी हें केलां हें केलां हें केलां. तातूंतले चडशे भपके जावंकूच ना करूंकूच ना पूण सांगतले आपण हें केलां म्हणून. जाल्यार आयकता तें समजूंक तें नियाळूंक आनी त्या प्रमाणे चलूंक आमकां एकदम गरजेचें. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उगडास करता. जेन्ना हे कायदे इस्रायलांत आसलेले, कायदो पाळप म्हणल्यार देवाची सेवा करप हें इस्रायलाचो लोक समजता. जुदेव लोक हें मानतालो आनी आजुनूय मानता. देवाची आज्ञा आनी कायदे पाळप म्हणल्यार देवाची सेवा करप. आनी कायदे म्हणटा ते खंय आसात? हे कायदे आनी आज्ञा ज्यो आसात ते सुमूर्तीन देवान दिल्ले ते 10 मानामेन जे मोइजेसा लागीं देवान दिल्ले ते कायदे. आनी त्या कायद्यांक ही पोरजां सारकी घट रावता. तशेंच लोकगणती ह्या पुस्तकांतूय आमकां हें मेळटा. लेवी शास्त्र ह्या पुस्तकांत जायत्यो आख्खी वोडूच आसा कितें कितें करपाचें कितें कितें ना करपाचें. जाल्यार पयली आज्ञा जी दिल्ली ल्हवू ल्हवू मुखार थोडे शेकडे वेता म्हणल्यार जे पुर्वज आसले तांणी जायत्यो वस्तू आनिकूय एड केल्यो नव्यो केल्यो. समजुया आतांचे भाशेन आमी मिसाक आतां मास्क घालून येता. पयलीं तुमी मास्क घालून येतालीं मिसाक, आमी हें नासलीं मिसाक मास्क घालून. सॅनिटायझर दवरलेलो आसा. मिसाक भितर सरता आसतना आमी आजमेत लावन सॅनिटायज करताले आमकां. सगल्या वायटांतलें आमकां निवार आनी पवित्र करून आमकां इगर्जेन भितर काड म्हण. आतां आमी सॅनिटायझर हातीक लायता. कित्याक? आज्ञा नवी आज्ञा पॅन्डेमिकाक लागून. बाजारांत वचत जाल्यार बाजारांत जावन परतून आयल्या उपरांत बेगीन बेगीन न्हांवपाक वेताले हांव. आतां मातशें बंद जालां अशें दिसता म्हाका. पूण पयली वेव जेन्ना आयली तेन्ना आमी सगळीं हें करताले. हांव भायर गेलो परतून येता जाल्यार न्हांवप. जे भाशेन शुभ वर्तमानान आमी आयकलां ह्यो चाली रिती ते पाळटाले. आमी सुरू केल्लें कित्याक? पॅन्डेमीक आयलो आनी पॅन्डेमिकाक लागून आमी खरेंच आमचे हात परतून परतून धुवपाक जाय. आमी धुले. सॅनिटायज करपाक जाय आमी केले. मास्क घालून भोंवपाक जाय आमी घालून भोंवता. भाव भयणीनो पॅन्डेमीक काबार जाल्या उपरांत अशेंच करतले हांव काय आमी मास्क घालून भोंवतले हांव परतून परतून आमचे हात धुयतले हांव काय बंद करतले हांव मागीर दुबाववेरीत. पॅन्डेमीक बंद जाल्या उपरांत आमी म्हणटले हांव बरें आतां गरज ना मास्काची. मास्क काडून दवरतले हांव. आमचे हात परतून परतून धुवपाचे वो ते आल्कोहॉल बेस्ड सॅनिटायझर जे आसात ते उजार करपाचे बंद करतले हांव. जाल्यार असल्यो थोड्यो चाली सुरू जाल्ल्यो त्यो मुखार वचत रावल्यो आनी तांचे विशीं हे फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जेजू लागीं एके भाशेन झगडी मांडटात. तुजे शीस करिनात, ह्यो चाली रिती आसा त्यो पाडिनात. इतलें की जेवचे आदीं हात कशे भाशेन धुवप, पांय कशे भाशेन धुवप हेंय सगळें मांडून दवरलेलें आसा. आनी हें सगळें करता आसतना भाव भयणीनो मनशाचो मान जो आसा ते हे विसरले. देखून जेजू तांकां सांगता इजायासान तुमा धोंग्यां विशीं जें सांगून दवरलेलें आसा तें खरें. ओंटांनी ही पोरजां म्हाका वाखाणटा पूण तांचें काळीज म्हजे कडल्यान पयस आसा. फकत आपणाक जाय तेंच उजार करतात, नाका तें कुशीन दवरतात. जिवीत आमचें दिसा दिसाचें वेगळें जाल्लें आसा. जाल्यार भाव भयणीनो कितें आयकुपाचें आनी आयकल्या उपरांत कितें समजून घेवपाचें आनी समजल्या उपरांत कितें पाळपाचें हें जरी तर आमी समजतले जाल्यार देवाचें उतर. देवाचें उतर आमकां भोव गरजेचें. मनशांनी जी इंटरप्रिटेशन केल्या ती आमकां फकत समजूंक. ही समजणी घेता आसतना आमी साणना जावपाक मागणें गरजेचें. देखून जरी तर तुज्या दाव्या हातान न्यूज पेपर आसा वा तुज्या दाव्या हातान तुजो मोबायल फोन आसा, इंस्टाग्राम आसा, वो वॉट्सॅप आसा, फेसबूक आसा, हें सगळें पळयता आसतना
जोरी तर आमी देवाचें उतर थंयसर घेनात जाल्यार आमी सगळीं सांडटलीं आयज पासून जायत्या जाणांक आमकां सांडून उडयल्लीं आसात. आयज पासून आमी आयकून भोव करून जें कितें वायट आमच्या भितरल्यान जावन येता, जेजून आख्खी वळेरी आमकां सांगल्या कितें कितें मनशाच्या भितरल्यान जावन भायर येता. वायट चिंतना, पोजोडपण, चोरयो, खून, परदुवार, आपस्वाट, खोटेपण, फटकीरपण, कामजार, निर्डुकाय, चाडयो, गर्व, मुर्खेपण, हे सगळे उगूण आमकां दिसनात काय? आनी असले उगूण आमचे भितरले वा आमचे बराबर जी कोण जियेतात वा आमचेर जे राज चलयतात वा आमकां जे शिकयतात, तांच्या जिवितान असल्यो वस्तू आसात तेन्ना आमच्या जिविताचेर कसलो प्रभाव पडलेलो आसा, कितें इन्फ्लुयन्स जाल्लो आसा. आयज आमची तरणाटी खंय पावल्यान, आयज आमच्या भुरग्यांचो फुडार खंय दिसती पडटा. तर हें सगळें जें वायट आमच्या भितरल्यान येता तें निवळ जावपाक जाय, तें सॅनिटायज करपाक जाय, ताका मास्क घालपाक जाय. आनी तें जरी तर आमी करतले जाल्यार देवाचें उतर आनी पवित्र साक्रामेंट जे आसात ते आमकां आदार करतात. पवित्र साक्रामेंटांचो आदार घेवया. भोव करून हे मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी भाग घेता, आमच्या शेता बाटांनी तयार जाल्लो उंडो आनी सोरो ह्या आल्ताराचेर आमी उबारता आनी देवा लागीं मागता, ह्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमकां हें बदलून दी. ते भाशेन आमचेंय जिवीत जितले फावटी ह्या साक्रामेंतान येता, पवित्र मिसाचे भेटेन येता वा कुमसाराच्या साक्रामेंतान येता, तेन्ना तें बदलोन नवें जावपाक जाय. देवाच्यो आज्ञा आमी ज्यो मोडपाक लागलेली आसात त्यो आमी नव्यान पाडपाक जाय. थोडे फावटी ह्यो आज्ञा साद्यो, थोडे फावटी आमकां प्रश्न आसात, हे कायद्याची गरज कितें आसा, हें करून म्हाका फायदो कितें जाता, थोडे प्रश्न आसात. समजूंक जाय, ओय समज. जे कोण जाणात, जे कोण शिकल्यात, जे कोण नियाळ करतात, तांचे लागीं विचार. तें समजून घेतल्या उपरांतूच कितें जिवितांत पाडचें आनी कितें ना पाडचें, कितलें आमी सोत मानचें, कितलें आमी ना सोत मानचें, हाचे विशीं आमकां देवीक जाणवाय जाय. भोव करून आतां ह्या दिसांनी जेन्ना एलिसांवाचो उजो पेटलेलो आसा तेन्ना चतूर रावचें. जायते जाण येतात आतां ह्या दिसांनी, हें फ्री दितात, तें फ्री दितात, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दितात, फ्री वॉटर दितात, फ्री वॅक्सिनेशन दितात, फ्री कांयच मेळना. सवाय माल खंय पोटाक माल पडटा, हें आमी सगळीं जाणा. हे फुकट जरी तर घेतलें जाल्यार तीं एलिसांवां जाल्या उपरांत उरलेलीं 5 वर्सां फुकट जें आतां एलिसांवाच्या पयलीं आमकां दितात तें घेवन लुट्टून चोरून खावंक चालूच आसतलें. पूण ज्या वेळार आमी फ्री घेवपाचें बंद करीत तेन्ना आमी कोणाचे गुलाम जावन उरचे ना. म्हणटूच म्हज्या प्रमाणे आनी म्हज्या नियाळा प्रमाणे म्हाका दिसता हें फ्री 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 म्हणटा तें आमकां फकत गुलाम करचें पासत. गुलाम जावचें न्हू, वो फटोवन घेवचें न्हू, पिशे जावचें न्हू. जें कितें फ्री म्हण दितात तें सगळें आमच्या टॅक्सांतलें येता. जें टॅक्स तुमी पे करतात, एक वस्त घेवपाक टॅक्स आहा. एक टूथपेस्ट घेतलो जाल्यार टॅक्स आसा, एक गाडी घेतलो जाल्यार टॅक्स आसा. आमी टॅक्स भरता आनी त्या टॅक्सांतले आमकां आमचो सरकार दिता. सरकार आपल्या बळसांतले वो खंयचीय पार्टी, ती पार्टी खंयचीय जावं मागीर, ती मागीर आम आदमी जावं, BJP जावं, काँग्रेस जावं, वो आनी खंयच्यो आतां नव्यो नव्यो पार्टी येतात त्यो जावं, कोण आमकां फ्री कांयच दिना आपल्या बळसांतलें. आमचेंच काडून आमकां दिता. तो तांचो कायदो. थंयसर जरी तर आमी तांकां धाडटा विचून जाल्यार जे टॅक्सीस आमी लोक फारीक करता ते बरे भाशेन मांडून हाडूंक, एक सॅक्टराक ते बरे भाशेन घालपाक, हें करपाक तांकां धाडलेलें आसा. ताका म्हणटा आमी लेजिस्लेशन. पूण हें करिनासतना जरी तर आमकां फकत फटयल्ले आसात. तुका आमदार जाय टोर्नामेंट करपाक, डोनेशन दिवपाक, तें आमदाराचें काम न्ही. तुका आमदार जाय रस्ते बांदपाक, तें आमदाराचें काम न्ही. पूण आयज जे कोण आमदार जाल्ले आसात, जांकां आमी आमदार केल्ले आसात, तांचे कडेन आपणाचीच समजणी चुकलेली आसा. तांणी समजुचें, आमी समजुचें. एक आमदार म्हणल्यार कितें तें, त्या पासत जें कितें आयकतात तें समजून घेवंक देवाची कृपा आमकां मागुया. तर हे मिसाचे भेटेन भाव भयणीनो, जी आमची गैर समजणी जाल्ली आसा, मिसअंडरस्टँडिंग्स जाल्ली आसा, वो जायत्यो वस्तू आमी उरफाट्यो समजल्ल्यो आसात, तें समजून घेवंक आमकां फावो तितली कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी तें समजून घेतल्या उपरांत तें जिवितांत पाडूंक जी घोटाय जाय, जें काळजीदारपण जाय, तें आमकां जण एकल्याक दी म्हूण हे भेटेन आमी मागुया.
स्वतमंता देवा सोर पदवीदार बापा स्वर्गाने पृथ्वीच्या रचणार आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यावरवी गुरु सांभाळलो आंकवार टाइम सोडलो कौस पिलाताने सोसले तेव्हा कुसार सोडलो तो मेलो आणि ताकाने किपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोद पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलो तुवें मेल्ल्यांची वसुबी करून येतलो सोद मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचे भक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो देव आमचें आयकता आनी आमच्या आदाराक पावता तर भावार्थान कांय आमच्यो गरजो ताचे मुखार आमी दवरुया आनी ताचें उतर आयकून घेवंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले परजेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलूंक आदाराचे जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी वायट तें पयसावंक आनी मनशाळ नदरेन समेस्तांच्या बरेपणा पासत वावरूंक तशेंच परजेच्या सांगण्यांक कान दिवन बरें तें निर्माण करूंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापाची कृपा मागुया. आमी समेस्तांनी देवाच्या आज्ञांक आनी कायद्यांक मान दिवन देवाचें उतर आयकूंक समजूंक आनी तें जिवितांत वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आख्या मनशा कुळाक देवाची राखण मागतना दर एका मनशान एकामेकाचे सेवेक आयत्या रावूंक आनी बराबर वायटाचेर झुजून स्वताचें नितीचें आनी प्रमाणीकपणाचें देवाचें राज स्थापूंक वावरूंक जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. अफगाणिस्तानांत गंभीर परिस्थिती आसा म्हूण गमता. थंयच्या क्रिस्तांवांक आनी हेर लोकांक भिरांती विणें जिवंक मेळूं म्हूण बापाची कृपा मागुया. दाव्या हातान कागद आनी उजव्या हातान पवित्र पुस्तक अशें आमी म्हणलां. किरीत भाशेन मागुया आमी आमचो फोर्थ पिलर चवथो खांबो आमच्या समाजाचो द प्रेस मिडिया तांचे पासत मागुया जावं प्रिंट मिडिया वो इलेक्ट्रॉनीक मिडिया वो जे मेन स्ट्रीम न्यूज चॅनल्स तेच बरोबर फ्री प्रेस आसा तांचे सगळ्यां पासत मागुया तांकां काळजीदार कर सोत उलोवपाक सोत तें सांगपाक आनी लोकांची मनां उजवाडावपाक तांकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागुया. बाबा
थंयच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवर. दयाळ बापा, भावार्थान केलेली आमची मागणी आयकून घे आनी आमच्या जिवितान तुज्या उतराक मान दिवन तें आयकूंक समजूंक आनी वेव्हारान घालूंक आमकां कृपेन भर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनूय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोण मानून घेवंक. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असोक्त विनाशी सैमाक तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय, पूण सोडवण आमा मनशाची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची, तातूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दलबार संतोसान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखाणटा वयर स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorry.
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तुज्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. म्हजें आयकात आनी समजून घेयात आनी जिवितान पाळात. देवाचें उतर आयकून घेवंक, समजूंक आनी पाळूंक आमकां फावो तें बळ दी म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पत्तां बोगोस आनी आमकां तांडून पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे असो. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कातिले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कातिले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कातिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना. तुमच्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता. आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकपडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें, तुजें बरेंपण केदें व्हडलें सर्वेस्परा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमचीं काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणींची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अशी बसुया. आयज सद्या काळाचो 22वो आयतार. आयची मांडावळ केल्ल्या वालीस समुदाय आनी कपल्स फॉर क्रायस्ट आनी सेंट विन्सेंट ड पॉल हांकां आमचे दिनवास देवान तांचेर बेसांव घालूं म्हूण आमी मागता. भाव भयणीनो, आमी आतां मोंत सायबिणीची नोवेना सुरू करता. 30 तारखेर थावन 17 आयदोरची नोवेना 5:30 वाजता तेर्स जातलो. मीस आनी सेर्मांव सकाळचें सदांचे भाशेन 7 वाजता मीस आसतलें. दर दिसाक जी मांडावळ केल्ली आसा म्हणजे ज्या समुदायांक वो ज्या विभागांक मांडावळ आनी मिसाक येवपाक नेमलेले आसात तांणीच मिसाक भाग घेवचो आनी ही आख्खी परब वो आख्खी तयारी आनी परब बरे भाशेन करूंक तुमी सगल्यांनी तुमचो आदार दिवचो म्हूण मागता. गेल्ल्या वर्साक आमी केल्ले ते भाशेन ह्या बावटीकूय बीन फुलांचें पुरसांव आमी हांगासर काडचें ना, पूण तुमच्या घोराब्यान तुमी सायबीण मांयक मान दिवंक हें पुरसांव ल्हानशें करूंक जाता आनी ताचो व्हिडियो आमकां धाडचो. मातशें 17 आयदोरची हो व्हिडियो काडटा आसतना लँडस्केप पोजिशनान तो काडपाक जाय, म्हणल्यार मोबायल वांकडो दवरपाक जाय, उबो न्हू. आनीक तो व्हिडियो तुमी आमकां आमचे चर्च नंबराचेर पाठोवचो. दर दिसाक आमी हें पुरसांव आमच्या लायव्ह स्ट्रिमाचेर घालतले. गोवळीक चीट आमच्या बिस्प साहेबाची आमकां आयिल्ली आसा. हे पावटीक आमी कॉपीज हाडूंक ना, कित्याक गेल्ल्या वर्साच्यो जायत्यो कॉपीज तश्योच उरल्यो. कोणेच चडशे जाणांनी त्यो प्रती व्हरूंक ना. तुमकां कोणाक जाय ताणें तुमच्या PPCच्या वांगड्यांक सांगचें, तुमची नांवां दिवचीं. ज्या कोणाक ही चीट म्हणल्यार पुस्तक जें आसा तें जाय जाल्यार तुमी तांकां सांगचें. ताचें मोल फकत 20 रुपया. भाव भयणीनो, मातशें 17 आयदोरची ह्या दिसांनी डेंगी केसीस वाडत आसात. किमसां जरी तर आमच्या भोंवतणी जाल्लीं आसात जाल्यार मातशें नितळसाण सांबाळची. भोव करून उदक भरलेलें आसा जावं कोट्ट्यो आनी हेर वस्तूंनी जर भरलेलें आसा त्यो उमत्यो मारच्यो. किमसां वाडूंक दिवचें न्हू. आनी जरी तर तुमच्या घरा भोंवतणी वा तुमच्या वाड्यार किमसां वाडल्यात जाल्यार पंचायतीकूय कळोवचें, तें फॉगींग करून घेवचें. ह्या दिसांनी केसीस वाडत आसात. दुसरे वाटेन परतून कोरोना व्हायरस वाडटा हाची 17 आयदोरची. डेंगी आनी मलेरिया हाचेर तुमी झुजपाक आमच्या तरणाट्यांनी एक ल्हानशें काम केल्लें आसा. म्हणजे जें लक्ष्मी तारू झाड आसा, सिमारोबा ग्लावका म्हणटा ताका, एंटी मलेरियल आनी एंटी डेंगी, तांणी तीं पानां सुकोवन तुमचे पासत तयार केल्लीं आसात. फाटल्यान तांणी दवरलेलीं आसा. ताची तांणी रेट कांय दवरूंक ना, म्हणल्यार विक्रेक न्हय तें, पूण तुमचे भलायकेक सांबाळपाक आनीक ह्या पिडेंतली डेंगी इन्फेक्शनांतली तुमकां वाटावपाक जाल्यार ताची च्याव करपाक जाय सकाळीं एम्प्टी स्टमाकाचेर आनी ती पिवपाक जाय. ती तुमी आमची तरणाटीं, आमची चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब तुमचे पासत ती हाजेर करतलीं. जरूय ती पयशे घेयना आमचे लागीं. एक बॉक्स तांणी दवरलेलें आसा. तुमकां जरी तर कितेंय खुशेन थंयसर घालूंक दिसता, तांकां जाय तो खर्च जाता. ह्या दिसांनी शेतान जाय तो वावर करतात ही आमचीं भुरगीं, जाल्यार तुमकां कोणाकूय दिसता तांकां आदार करूंक जाल्यार तुमी त्या बॉक्सान तांकां तुमची देणगी घालूं येता. लग्न जावंक फुडें सरता क्रिस्पिनो फ्रांसिस्को एंटनी फारिया, तो पूत जुआंव ग्रासियानो फारिया आनी
फ्लोरेन्सा फारिया हांचो रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता क्लिंका फेर्नांडीसीचे लागीं तिदू मारियो जुझे फेर्नांडीस आनी कायतान फ्रांसिस्का फेर्नांडीस हांची रावता वार्का. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखूड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड हो नवो क्रिस्ती गोराबो देवाच्या मोगाचो जावंक मागूंक आमकां कायदो लागता. आनीक एक निमणी चोत्राय ह्या दिसांनी आमकां आयकूंक आयलां ते भशेन जायते जाण ह्या दिसांनी भोंवतात घराघरांनी आनी भोंवतले. आतां एलिसांवांचो उजो पेटलेलो आसा म्हणटच सगळे भोंवतले आनी भोंवपाक तांकां हक्क आसा. हें फ्री दिता तें फ्री दिता म्हणून एक पद्दत सुरू जाल्ली आसा. तुमची इलेक्शन कार्ड, वोटींग रेशन कार्ड आनी आधार कार्ड हाच्यो कॉपी मागता व तांच्यो डिटेल्स मागता. चोत्राय धरची सगल्यांनी खंयच्योच तुमच्यो असल्यो डिटेल्स जावं आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड वो रेशन कार्ड हें दिवचें न्हय. फ्री 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 मेळटा म्हणून तुमचें कसलें इन्फॉर्मेशन घेवन वचपाची पद्दत चालू आसा हांव जाल्यार नकळो. पंचायती लागीं हांवें विचारलेलें, पंचायतीन कोणाकूय धाडल्यात जाल्यार असली सर्वे करपाक पंचायतीच्यान करपाक जाता, पूण पंचायतीन कळयलां ते भाशेन असले सर्वे करपाक कोणाकूच तांणी पाठोवंक ना आनी कोणाकूच परवानगी बीन दिवंक ना. ह्या पासत तुमच्या घरान जेन्ना येतात तांकांय तुमी बरे भाशेन ट्रीट करचें. तांकां एक थंड उदकाचो पेलो दिवन तांकां थंड करचें, कित्याक उजो पेटलेलो आहा ह्या दिसांनी. थंड केल्या उपरांत तुमचे लागीं जरी तर कितें मागलें जाल्यार बरे भाशेन तांकां सांगचें. हें इन्फॉर्मेशन घेवपाक तांचे लागीं ऑथॉरिटी कसली आसा ती पळोवची, ती मागची. अपमान करूंक तांकां न्हय व मारून भायर घालूंक न्हय, पूण बरे भाशेन सगळें जाणा जायात. म्हजें आयकात आनी समजून घेयात म्हणटात तें खरेपणी जावं दी. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
जिवो कोणूचुरो कशा आमकां जिवीत करच्या आयज देव आमचो उलयतलो कशा आमकां जिवीत करच्या आयज देव आमचो उलयतलो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. आज आमी किरीत बसलेली ह्या मिसांत कॉटेज हॉस्पिटल ह्या समुदाया खातीर मागता. देवान तांचे कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून तांकां बरी भलायकीन सांबाळूं म्हूण मागुया. तशेंच मागुया सगळीं आमची भावा भयणां जी पिडीत आसात कुश्टवतात तांकां देवान आपल्या आशिर्वादान भरूंक आनी जी आमची भावा भयणां जांकां कोण ना आयकुपाचो तांकां कोणाची तरी मजुरी मेळून तांकां उदीक आनी उदीक आपल्या जिवितांत तेंको मेळूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 22वो आयतार आनी आमच्या सेवा धर्मांचो विशय हो. सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. जो कोण देवाचो उलो आयकता, समजून घेता आनी जिवितांत पाळटा तो जिवितांत बरेपण जोडटा. देवाच्या आज्ञा प्रमाणें आमी आमचें जिवीत मांडून हाडटल्या. तेन्ना जेरूल आमी देवा मुखार मानवलोलीं जातलीं. देवाच्या उतराक मान दिवपी आनी तें जिवितांत पाळपी मनीस बरीं फळां उत्पन्न करता. ओगेपणांतल्यान देवाचो ताळो आयकून घेवंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणें आमचें जिवीत आकारून हाडूंक आमकां जण एकल्याक कृपा हे पवित्र मिसाचे बलिदानांत मागुया. बाबा भयणीनो, सगळीं तुमी मोशें आयकात आनी समजून घेयात अशें जेसू आमकां म्हणटा. जायते फावटी ह्या सोमयाक आमी आयकूंक सोदिना. आमी आमच्याच उतरांचो बोडबोड करता. जायते फावटी आमचें जिवीत सोमयाक मानता तसलें जायना. देव आमकां तरेकवार भासांनी आमचे सगळे उलयता, जावं आपल्या उतरांतल्यान, जावं दुसऱ्याच्या उतरांतल्यान, जावं गोडितांतल्यान. आमी जायते फावटी चतूर रावना. आमी जायते फावटी आमचें मन काळीजूक दवरिना. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागुया आनी आमी सगळीं देवाचें उतर आयकूंक आनी राजी आसूंक आमकां तयार कर म्हूण मागुया. हांव तुमकां आज आज्ञा आनी कायदे शिकयता. तांकां चोत्रायेंची दियात आनी तीं सांबाळात. सोम्या जेजू, तुजी आज्ञा आनी कायदे नाकारून आमी आमच्या वाद्याचे जाल्या आमकां बोगूस. सोम्या खाकूत को देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात, पूण देवाच्या उतरा पोरमोणे चलात. क्रिस्ता जेसू, तुजें उतर जिवितांत पाळूंक आनी फळां उत्पन्न करूंक आमी फाटीं सरल्या आमकां बोगूस. क्रिस्ता खाकूत को मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. सोम्या जेसू, आमचें जिवीत वायटान भरून तुजे सोशिली आमी पयस गेल्यान आमकां बोगोस. सोम्या खाकूत को सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची फातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन.
जेजू क्रिस्ता बापाच्या वेगळ्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिणी तू संसाराचे पाप काढला तुया सोर पोदवेदा देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुजे तान उपजतात आमची काडसां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती चोडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगलीं बरी देणी पोसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासू चलयता सासनाच्या ससनांक दुसरे समोर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें आतां इस्रायेला तुमकां जिवीत मेलचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देस तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आयज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां तांकां चोत्रायेन चीत दियात आनी ती सांबाळात म्हज्या उतराक तुमी कांय चोडोय नाकात वो उणें करी नाकात पूण हांव तुमकां घालता त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्यांक पालो दियात ते सांबाळात तांकां पालो दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली ह्या कायद्याची खबर आयकूंक ती म्हणटली खरेंच ह्या वर्त्या राष्ट्रा भाशेन दुसरे खंयचेच पोरजेक इतली जाणवाय आनी शाणेपण ना आनी खरेंच आमी उलो मारता तितलेय पावटी सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्याय व्हडल्या राष्ट्राचे देव तांकां लागीं आसतीत आयज तुमकां दिता ते समोरते असले कायदे आनी नेम खंयच्या व्हडल्या राष्ट्राक आसतीत देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत परतून म्हणुया सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत चुकी विणे भोंवता न्यायनितीन चलता काळजान थावन सोत उलयता आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशांक जबाब सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत पेल्याक कसलेंच वायट करिना आपल्या भावाचेर लोचोंडां घालिना खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळता पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक जबाब सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत उश्णें दिता वाड घेना लोंच खावंक कबूल ना निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाल जबाब सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत बागेऊन जाकोबान बरयलेलें चिटीवेलें वाचप म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो सगळे बरे देणे
आनी सगलें सोपून दान वयर तावन येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता. ताचें सोवें कसलेंच बदलप ना, न्हय म्हूण बदलपाची सावली पर्यान ना. आपल्या रोचना भितर आमी मालगोडी कशीं जावंक आपले उदार कशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यांत. तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका खालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात, पूण देवाच्या उतरा पोरमोने चलात. देवा मुखार नितोल आनी निश्कलंक भक्तीपण म्हणल्यार हें: अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी कोंतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेलेपणांतलो सारको नितोल निर्मूल जावंक. देवाचें उतर हें देवाचे गोड उद्गार. आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपलें उदार कशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपलीं मोगाल भुरगीं केलीं. सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. मार्ग पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. मोहिमा तुका सोम्या. फारिसेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसल्याक तान येवन जेजू सोशे एकवटले आनी ताच्या शिसांतले थोड्या मेड्या हातांनी म्हणजे हात धुनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिसेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्यांचे चाली पोरमोणे बोगोर बोगोर हात धुल्या शिवाय जेवणात आनी तिट्यार तावन येतूच नाल्या धुल्या शिवाय जेवूंक खावंक बसनात. आनी सोबार हे चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पात्रां, कोडशे आनी कांशाची आयदनां धुवप. म्हणटूच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली पोरमोणे तुजे शीस कित्याक चलोनात आनी मेड्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. पूण ताणें परतूय पाडून तांकां सांगलें, इजायसान तुमकां दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर बरोवन आसा, ही पोरसां ओंटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवं ती म्हजी पोलकी पुजा करतात. देवाची आज्ञा सांडून मनशांच्यो चाली तुमी पाडटात. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगलीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. भितोतान मनशाचें काळीज काळजांतलें भायर सोता तें हें: वायट चिंतनां, पोजोडपण, चोरयो, खून, पोरदुवार, आपस्वाड, खोटेपण, फोटकीरपण, कामसार, निड्डुकाय, चाळयो, गोर, मुर्खेपण. ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितर तान येतात आनी मनशाक मेळो करतात.
जेजू क्रिस्ताचे शुभोर्तो महाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी 22व्या साद्या काळान भितर सरता. वी एंटर इनटू द 22nd संडे ऑफ ऑर्डिनरी टायम. ह्या वेळार 2 वस्तू तुमकां सांगूंक सोदता. बऱ्योच म्हत्वाच्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात. पयली वस्त, आमची भुरगीं सदांच बोवाड मारता. आमचे लागीं शिकोवंक जायना, आमचे लागीं लिसांव करूंक जायना, आमचें मन लागना. वी कांट स्टडी, वी कांट कॉन्सन्ट्रेट, वी हॅव अ प्रॉब्लेम. आनी बारीकसाणेन आमी नदर मारल्यार बाबा भयणीनो, कित्याक शिकोवंक जायना अशें आमी तांकां विचारता. वाय यू कांट स्टडी, वॉट्स अ प्रॉब्लेम? आनी आमी तांचे नदर मारून पळयल्यार भुरगीं जेन्ना शिकप करतात, वेन दे सीट फॉर स्टडीज, ते आनी कितें चिंतात. समटायम्स दे थिंक अबाउट देयर फ्रेंड्स, समटायम्स दे थिंक अबाउट वॉट दे आर गोइंग टू डू, समटायम्स दे थिंक अबाउट वॉट प्लॅनिंग दे हॅव इन द इवनिंग. आनी हाका लागून जें कितें शिकता ताचेर लक्ष ना. देयर मायंड इज समवेर एल्स. फिजिकली दे आर प्रेझेंट, आहात ती थंय बसून, बूक मुखार आसा, पूण तांचें मन तांच्या लिसांवाचेर ना. आमी तर बरे भाशेन शिकतले जाल्यार एकूच उपाय, when we sit down for studies, take away all the other distractions. जावं तो आमचो मोबायल, जावं ते आमचें चिंतप, जावं ती आमची मांडण्यो, जावं ते आमचे फुडाराक कितें करतले प्लॅनिंग, हें सगळें काडपाचें आनी आमी त्या वेळार त्या शिकपाचेर आमी आमचें लक्ष दवरपाचें. जेन्ना आमी बरे तरेन आमचें लक्ष दवरता तेन्ना आमी बरे तरेन आयकूंक पावता, बरे तरेन आमी नियाळूंक पावता, and we are able to concentrate. We are able to concentrate only for 7 to 10 minutes. हांव शर्मांव तर व्हडलो लांब सांगलो जाल्यार तुमी अशी पळयतलीं, थोडी जेमतलीं. सो इट कॅन नॉट बी मोर दॅन 10 minutes आमचे आतेसांव आसा पळय तें. आनी हेंच आमकां जाता. आनीक एक घडणी जाली आमच्या सुर्गीच्या राजान, जेन्ना जेजू आनी सांपेद्रू चलताले स्वर्गार. अशेंच ते बोवाडे मारताले, दोगूय बोवाडे मारता आसतना पेद्रून वयतान स्वर्गांतान संवसाराची नदर मारली आनी म्हणलें जेजूक, सायबा पळय, गुरुजी पळय, स्वर्गांतान कितें दिसता तें संवसारान. आनी जेजून विचारलें, कितें दिसता? ती पळय सकला मनशां वयर हात उबारून म्हाका दिसता ती मागणें करतात. म्हणटकूच जेजून म्हणलें, वय वय, तेंचे हात वयर उबारलेले आसात, ती बोवाड करतात दिसता म्हाका, पूण आयकोंक कांय ना. ऑडियो इज नॉट ऑडिबल बट द विडियो इज विजिबल. दिसती पडटात. ती गोडे क्रिस्तांव आसत मागणें करतात सकलातान. आनी जेजू म्हणटा, सारकें तुजें, क्रिस्तांवां ती मागणें करता त्या वेळार, पूण तांचें मन तांच्या मागण्यांचेर ना. त्या वेळार ती मागणें करतात खरी, बोबाड करतात खरी, आमकां आयकोंक येना, कित्याक तांचें मन त्या मागण्यांचेर ना. तांचें मन आनी खंय. ती घोडेक त्या वेळार मिसाक आजीस जाल्यान थंय. घोडेक ती गायनां करतात, सगळें जबाब दितात, पूण मन आसा आनी खंय. अशेंच आमच्या जिवितांत जाता भाऊ. आमी ह्या संवसारान जियेतना आमी त्या वेळार थंय आसचे बदलेक आमी आनी खंय आसता. देखीक तुमी आतां, तुमी आनी हांव मिसाक आमी आसा. थोड्यांचें मन आसतलें, आतां हाचे उपरांत कितें जातलें, हाचे उपरांत आमी खंय वेतलीं मिटिंगेक, हाचे उपरांत कशें आमकां जातलें, घरा पावूंक जाय आमकां बेगीन, आय हॅव वर्क टू गो टू द मार्केट, आनी कितें करूंक जाय, आय हॅव टू गो समवेर, आय हॅव टू मीट समबडी. सगळें मनान घुस्पलां. फिजिकली वी आर प्रेझेंट बट मेंटली वी आर एबसेंट. बाबा भयण, आयचें पयलें वाचप आमी दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तकांतलें घेतलां. काय बरें वाचप. मोजेस सांगता आपले पोरजेक, तुमी, हांव तुमचे लागीं उलयतां त्या उतराक आनी कांय चडय नाकात. वय जाल्यार वय, ना जाल्यार ना, तितलीच. हांव तुमकां सुमूर दिता. आय एम गिवींग यू द 10 कमांडमेंट्स. आय एम गिवींग यू द 5 books ऑफ विजडम. तुमी ते वाचचे. बरे तरेन तुमचें जिवीत तुमी सुमूर्ती प्रमाणे सांबाळचें. तुमी सर्वेस्पराचे कायदे सांबाळत. लेट यू बी द सायन फॉर द नेशन्स अरावंड यू. तुमच्या सरभोंवती सामार्याचो देश आसा, फिलिपकारांचो देश आसा, दुसऱ्या गैर जुदेवांचो देश आसा, तांकां तुमी बरी देख जायात.
तुमच्या कोडचे हांव तुमकां उलो मारता तितलेय पावटी सर्वेस्पोर आमचो देव आमचे लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्या व्हडल्या राष्ट्रांचो देव तांकां लागीं ना. म्हणटच देवाचे कायदे तुमी सांबाळात, तांकां पाडो दियात आनी अशे हेरा लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. म्हणटच बरी देख तुमी जायात. बी अ गूड एग्जाम्पल टू द पीपल अरावंड यू. आनी खरेंच हें मोजेस आपल्या बरोवपान आपल्या सुमूर्ती प्रमाणे सांगता. आयचे दुसरें वाचप आमी बागयोन जाकोबाचे चिठींतलें घेतलां आनी बागयोन जाकोब म्हणटा देवाच्या उतरां प्रमाणेच चलात. काय बरीं उतरां. तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारोण दिवंक शक्ती आसा तें उतर तुमी मानून घेयात. Accept that word because it has got that redemption factor. If you accept the word, तुमकां खरेंच तारोण मेळटलें. आनी त्या उतराक बी हंबल, कालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. म्हणटच दोन भाशेचे मनीस आसात. काय बरें तो सांगता. फर्स्ट जे मनीस देवाचें उतर आयकतात आनी आपल्या जिवितान पाडूंक सोदिनात. आयकतात ते सगळे आयकतात देवाचें उतर कितें सांगता, कितें जाणवाय मेवता, कितें बूध आमकां दिता, बट दे डोंट वॉन्ट टू फॉलो इट इन देयर लायफ. दुसरें कितें देवाचें उतर आयकतात, ते नियाळटात आनी आपल्या जिवितान बरे तरेन पाडूंक बाबा भयणीनो ते युजितात. असलें आमचें जिवीत जावंक गरजेचें. देवा मुखार नितोड आनी निश्कडूंक भक्तीपण म्हणल्यार हे. What is that you should be before God? अनाथांक आनी विधवांक तांचे दुखी कोतींनी भेट दिवंक. Visit the orphan, visit the widows, visit those who have been ostracized by the society. आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो सारको नितोड निर्मळ रावात. आनी जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता देवाची आज्ञा सांडून मनशांच्यो चाली तुमी पाडटात. You are following man's laws. The statutes were given by Moses. Moses gave the commandments, but you have added your own. मी तुमचे घातले. लेवी शास्त्र 19 या सगळ्या आवेस्वरान आमकां मेळटा. 19 या द बुक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 19 सगळे बारीकसाणेन कशे तरेन पाडचे ना. आनी दुसरे सुमूर्तीन 15 ते 18 पर्यंत आमकां मेळटा कशे तरेन आमी आमचें हें शास्त्र पाडचें आदल्या करारान मेळटा. आनी बाबा भयणीनो जेजू काय बरें तांकां शिडकायता आनी म्हणटा ही पॉल इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप घेता आनी म्हणटा ही पॉलसा ओंटांनी म्हाका वाकाणटा पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. Their hearts are stray, पयस. They only praise me through their lips. काळीज आनी हूंय हा, स्थितीत आनी हूंय हा. म्हणटकूच स्पिरिच्युअली वी आर बँकरप्ट अशें जेजू आमकां सांगता. आनी खरेंच भाव भयणीनो तें जेजू आपल्या शिसांक जेन्ना फारिजी आनी धर्मशास्त्री तांची बोटां दाखयता म्हणटा पळय तुजे शीस दे हॅव नॉट वॉश देयर हँड्स एंड दे आर इटींग. आनी जीजस रेप्रिमांड्स आनी म्हणटा कितें गरजेचें. वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅट यू बी clean from inside. Everything that comes is not nothing comes that is making you dirty from outside. That is dirty, but something that comes from the inner self. आनी सांगता भितरल्यान ताणें आतां तें आमकां मेळें करता. आनी कसल्यो वस्तू त्यो काय बरो जेजू म्हणटा भितरल्यान येता ते ही वस्तू वायट चिंतना, पोजळपण, चोरयो, खून, पोरदुवार, आपस्वार, खोटेपण, फोटकीरपण, कामचार, निर्डुकाय, चाळयो. बाबा भयणीनो तेजो कितलो लांब आसा तें पळय. गर्व आनी मूर्खपण. These are the things that make us more and more unworthy in our life. आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक आमकां मेळें करता. We are not worthy before God because we follow all these vices in our life. आमी दुसऱ्याचे जिवीत अदीक आनी अदीक नरकान घाल. सो स्पिरिच्युअली वी आर बँकरप्ट. आज जेजू म्हणटा बी हायजेनीक स्पिरिच्युअली. तुमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक तुमचें उत्मीक धोरण बरें जावचें. नितळ निर्मळ तुमी जिवितान आसचें. अदीक आनी अदीक there should be hygiene not outside but inside deep within you.
भितरल्यान तुमी उदीक नितळ निर्मळ जावचें. तेन्नाच की देवा मुखार तुमी निश्कोडूंक फावो जातले. तेन्नाच की देव तुमकां फावो जातलो. तेन्नाच की स्वर्गीचें राज तुमचे मदें येतलें. आनी आपल्या शिसांक सांगलें देखून जेजू म्हणटा, भायल्यान म्हाका ओंठांनी पाचात तो मनीस न्हय, पूण भितरल्यान आपूण नितळ निर्मळ काळजान म्हाका आपली भेट करता, ताची भेट म्हाका मानवता. आनी बाबा भयणो, काय बरें, मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकून ती म्हजी पोलकी पुजा करता, अनवॉन्टेड, गरज नासलेली, जस्ट ढोंगेपण. बाबा भयणो, आमी हे भाशेन करता. मिसाक आमी आसा ह्या वेळार, आमकां जेजू कितें विचार करता, जेजूचो सांगात आमी सोडचो न्हय. बाबा भयणो, दर दिसाक जेजू आपल्या उतरांतल्यान आमचे लागीं उलयता. हे जेजूक आमी सांगात दिवया. आमचें धोरण, आमची ओतमीक गिरेस्तकाय जावन आसा देवाचें उतर. लेट अस बी स्पिरिच्युअली मोर हायजेनीक. उदीकान उदीक आमच्या जिवितांत मेळेपण आसा तें भायर उडोवया. दुसरें, आमच्या उतरांनी आमी बाबा भयणीनो देवाक बोडबोड करचो न्हय, आमच्या कोरण्यांनी आमी दाखोड करुया. Let us live what we preach. Let us live what we have heard. Let us live what we have read. आमी कितें वाचलां, आमी कितें नियाळ्ळां तें आमच्या उत्मीक जिवितान आमी घालूंक पावया. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, आमचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक उत्मीक वाड जावंक आमी प्रयत्न करुया. तेन्नाच की तोच देव आमकां पावतलो. तेन्नाच की ओदीक वाड आमची जातली. तेन्नाच की खरी भक्ती आमच्या जिवितान येतली. जसो सा पेद्रू स्वर्गांतान म्हणटालो, तांचे ऑडियो इज नॉट ऑडिबल बट देर व्हिडिओ इज विजिबल. आमचें तशेंच धोरण जातलें. आमी तर उत्मीक वाटेन तर ग्रेस जाले जाल्यार बोथ आवर ऑडियो एंड आवर व्हिडिओ वील बी विजिबल. तेन्ना देवाक मानता तसले आमी जातलीं. हेंच आमचें जावं. आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून. उबी रावया आनी आमचो बावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्यार असणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी सांबाळलो, आंकवार मरयतान सोदमलो, पोस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, ताका कुस्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकतार, पदकेचे भोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमचो देव आमकां आयकता आनी आमच्या आदाराक पावता. तर भावार्थान कांय आमच्यो गरजो ताचे मुखार आमी दवरुया आनी ताचें उतर आयकून घेवंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा पोरमोणे आपले पोरजेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलोवंक आदाराचे जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वायट ते पयसावंक आनी मनशाल नदरेन सोमेस्तांच्या बरेपणा पासत वावरूंक तशेंच पोरजेच्या सांगण्यांक कान दिवन बरें तें निर्माण करूंक तांच्या मन उजवाडाय म्हूण बापाची कृपा मागुया. आमी सोमेस्तांनी देवाच्या आज्ञांक आनी कायद्यांक मान दिवन देवाचें उतर आयकूंक समजूंक आनी ते जिवितांत वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया.
आख्या मनशा कुळाक देवाची राखण मागतना दर एका मनशान एकामेकाचे सेवेक आयते रावंक आनी बरोबर वायटाचेर झुजून स्वताचें नितीचें आनी प्रमाणीकपणाचें देवाचें राज स्थापूंक वावरूंक जोण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा मुखार दवरुया. दयाळ बापा भावार्थान केलोली ही आमची मागणी आयकून घे आनी आमच्या जिवितांत तुज्या उतराक मान दिवन ते आयकूंक समजूंक आनी वेव्हारांत घालूंक आमकां कृपेन बोल. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या भावा भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या कांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुळी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णयेंत आमकां फावो जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासनाचे देवा सूर काडयेन सूत जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या अस्कोद विनाशी स्वयंभाग तुवें तुज्या अगणीत पदवेचो आदार दिलोय पूण सोडवण आम्हा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलेली इस्तागो तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं खूद मनशान परतून जोडची. येवजण तुज्या मोगाची तातूंत अदीक परजळटा मोहिमा तुजी. देखून त्या जेजू देशी देवदूतांचो सगलो दलबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखाणटा वयर स्वर्गार. तांचे वाखाणीक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणय हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणय तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले.
हे म्हज्या उगडासा कुराक. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या कुसानी पुनोची बोडा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगो सुतला आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पूर जोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माय सांगतीचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेल्या प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणीत पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशा नोत्र एकता तर आमकां तुजी उदार काकलोती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटली पोरवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिसका आनी तुजे कुशे परमळ तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ तो जियेता राजू चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोब्या आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. न्हूय सुत्रांनी म्हूण कोरण्यांनी आमकां अदीक आनी अदीक देवाचे आमी पाटलावदार जावंक हो जेजू आमकां आपयता. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सुर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां धादोशी केले. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणांत आमची काळजां प्रिती मोगान ती जाव आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद सोडत वचूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जस्ट अ मिनिट. 30 तारखेतान बाबा भयणीनो मोन सायबिणीची नोवेना सुरू जातात आमचे फिरगोजेन. म्हणटूच 5:30 वाजता तेस उपरांत मीस आनी सेरमांवांक पाद्री बायले येतले. सकाळचे मीस सदांचे भाशेन 7 वाजता आसतले. फुलांचे पुरसांव आसचें ना, गेल्या त्या वर्साकूय आमी करूंक ना. म्हणटूच 2 दिसाक पुरसांवान वांटो घेवपाक तुमच्या जोण एकल्याच्या समुदायांनी वो घरा लागीं फुलांचे पुरसांव मोबायलाचेर रिकॉर्ड करून तुमी धाडचे. हें रिकॉर्ड करता आसतना लँडस्केप वो हॉरिझॉन्टल पोजिशनान तुमी रिकॉर्ड करचे म्हूण मागता. आमचे लागीं गवडीक चीट आसा, कोणाक जाय जाल्यार तांणी आपल्या PPC मेंबरांक सांगचें म्हूण मागता. आतां मीस जातकूच आमच्या 2 संदेशकारांची देव संदेशकारांची जमात आसतली. एक अपील तुमकां जांकां नवे आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक उमेद आसा देव संदेशकार जावपाक, कॅटेकिस्ट जावपाक, तांणी केरीत भाशेन आपलीं नांवां म्हजे लागीं दिवचें म्हूण मागता. एनीवन हू वॉन्ट्स टू टीच कॅटेकिजम फॉर आवर स्टुडंट्स आर मोस्ट वेलकम तुमचे मदें, कित्याक आमची आसात ती जायतीं वर्सां शिकयतात म्हणटच तांणी आपलो बरो योगदान दिलां. पूण आतां आमी नव्या मनशांक काडूंक गरजेचें. म्हणटच तुमचे मदें कोणूय तरणाटीं आसात आनी जीं दोतोर शिकोवंक सोदतात, जीं दुसऱ्या गांवांतली आमच्या गांवांत आयल्यान लग्न जावन तीं आदीं शिकयतालीं, तांणी येवन आमचे फिरगोजेन शिकोवचें म्हूण आमी मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. उतरांचो बडबड करूंक न्हय, पूण आमच्या कोरण्यांतल्यान जेजूची शिकोवण आमी दाखोवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर.